निवडणुकी बद्दल मगो पक्षाचो जो पराभूत जालो त्याचे बद्दल चर्चा आणि फुडले मगो पक्षाची वाटचाल ह्याचेर आज डिस्कशन जालें। गोंयच्यान जो आतां राज्यसभेचो मेंबर आहा तो जावपाचो मगो पक्षान आज ठरयलें की तिनूय आमदारांक ते सरकारांत असल्या कारणान तांकां अधिकार मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीन दिले राज्यसभेचो मेंबराक सपोर्ट करपा खातीर। पार्टीन अधिकार आमदारांक दिले, आमदारांत मतदान आसता आनी आमी सरकारांत आसा ह्याचो विचार आमी केला। हय हय करूंकूच जाय न्ही। दुसरी गजाल 2 जागे विधानसभेचे खाली आसा, त्या जाग्यार निवडणूक लडोवची की ना अशें हें डिस्कशन जालें आनी अशें ठरलें की जें युती सरकार आहा तें भक्कम जावपा खातीर हे दोनूय सीट हे मगो पक्षान लडोवची न्ही अशें तातूंत ठरयलें। येदा कदाचित फुडें आनी वॅकन्सी ह्या विधानसभेत तयार जाल्यो जाल्यार मात्र मगो पक्षाचें लक्ष त्या मतदारसंघाचेर ज्या खाली जाता त्या मतदारसंघाचेर निश्चितूच आसतलें अशेंय बी ठरयलें। मगो पक्षाची निवडणूक केंद्रीय समितीची परत एकदां निवडणूक डिसेंबरांत जाता, ताचोय मसुदा तयार करपाचें बी ह्या बैठकीर आमी ठरयल्लें आसा। आनी लोकसभेची निवडणुकीची तयारी परत पक्ष बांदणी करून लडोवपाचे खूब जाणांचो विचार इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र वचपाचे विचार खूब जाणांनी हांगा मांडले। त्याचेरूय फुडल्या 2 बैठकीत परत एकदां भासाभास जावची अशें बी ह्या बैठकीत ठरयलें। 2017 आमी स्वतंत्र रित्या निवडणुकीक कळ्ळें की आमकां 11.5% मतदान गोंयांत जालें। आमी आनी जर बरो प्रयत्न करीत जाल्यार आमचें हें टक्केवारी 18 ते 20 पर्यंत वचूं शकता। फाटल्या फावटी आमचे कडेन एक चूक जाली, आमी जी युती केली शिवसेना आनी गोवा सुरक्षा मंचा कडेन, तातूंतल्यान आमकां खूब लुकसाण जालें अशें प्रत्येकाचें म्हणणें आसा। आनी आमी तर कोणाकूच घेनासतना स्वतंत्र गेल्ले जाल्यार आमकां 17-18% मतां आमची जातली आशिल्लीं आनी 7 आमदार तरी येतले आशिल्ले। पणजेंत फक्त आमकां 200च मतां मेळ्ळीं। पणजे एक मोठ्ठे कार्यकर्त्यांची फळी तेंची उबी आशिल्ली, मतां 200च मेळ्ळीं त्या कॅन्डिडेटाक, म्हणजे तेंच्याच कॅन्डिडेटाक, म्हणजे खंय कोण चुकलो हें कळटा। पक्षान फोंडें तालुक्यात सगळ्या मतदारसंघांनी परत लोकसंपर्क चालू केला। बीजेपी बरोबर सरकारात असले तरी दिवचल, पेडणे हे आनी हेर कांय बीजेपी आमदार आशिल्ले मतदारसंघांनी एमजीचें काम चालूच आसतलें। फोंडेचे 4य परत हाडपाचे प्रयत्न जोरात चालू आसा आनी तें आमचें कार्य चालू जालां। तुमकां सांगूं इच्छिता की गणेश चतुर्थी नंतर आनिकूय नेटान फोंडा तालुक्यांत तरी कार्य आमचें वाडटलें। तशेंच पेडणे बिचोली तालुक्यांतूय बी आमी काम चालू करतले। मगो पक्ष गोंयभर स्वतंत्र रित्या आपलें काम परत एकदां चालू करतले। आमी युती भाजपा कडेन तोडिल्ली आशिल्ली, सरकाराक बनोवपा खातीर गोंयच्या स्थिरते खातीर आमी कोएलिशन सरकार परत केल्लें आसा आनी ताचें नेतृत्व बाब मनोहर पर्रीकारा कडेन आमी दिल्लें आसा। हाचो अर्थ असो न्ही की आमी खंयचेय सीट सोडून काम करतले। आमचो पक्ष हो ह्या अशा बिचोली सारके बालेकिल्ल्यान निश्चितूच काम चालू दवरतलो। मया बिचोली सांखळी आमकां कांयच फरक पडना। हें कोएलिशन फक्त सरकार आसा, पार्टीक हेचो फरक पडना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी।